नमस्कार, हांव अविता गांवस। आयज आमी एक नवी व्याकरणीक संकल्पना जाणून घेऊया, ती म्हळ्यार क्रियापद आनी ताचे प्रकार। क्रियापद आनी ताचे प्रकार ह्या संदर्भात कांय देखी पळोवया। रेशमा खेळा मळार, जाणटेलो, गोरवां दोंगरार, सवणी मळबांत। वयली वाक्यां अर्दकुटी आसात, त्या वाक्याचो अर्थ स्पश्ट जायना। त्या वाक्यांनी कसले कार्य वा कसली क्रिया चल्ल्या ती समजना। ती वाक्यां अर्थपूर्ण जातली जाल्यार कांय उतरांची गरज आसा। ती खंयची उतरां ती आमी पळोवया। त्या संदर्भात परत आमी तीच वाक्यां घेवया। रेशमा खेळा मळार धांवता, जाणटेलो बसला, गोरवां दोंगरार चरतात, सवणी मळबांत उडटात। धांवता, बसला, चरतात, उडटात हातूंतले दर एक उतर कोण कितें करता तें सुचयता। हांगा वाक्यां पूर्ण जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा। धांवता, बसला, चरतात, उडटात हांकां व्याकरणांत क्रियापद अशें म्हणटात। आनी धांवप, बसप, चरप, उडप ह्यो क्रिया आसात। आनी क्रिया ही धातू पासून तयार जाल्ली आसता। वयल्या वाक्यांनी आमकां रेशमा, जाणटेलो, गोरवां आनी सवणी हांचे विशीं सांगलां। वाक्यांत जांचे विशीं सांगला तो कर्तो। व्याख्या पळोवया। कर्तो जें करता, जे अवस्थेत तो आसता, ताका जें घडटा तें उक्तावपी उतर म्हटल्यार क्रियापद। जी उतरां वाक्याचो अर्थ पुराय करतात तांकां क्रियापद अशें म्हणटात। आतां आमी एक तकटो पळोवया। धातू, क्रिया आनी क्रियापद। धातू म्हळ्यार मूळ रूप। धांव हो धातू जाल्यार धांवप ही क्रिया। आनी ही क्रिया वेगवेगळ्या वाक्यांनी वापरतना क्रियापद म्हूण वापरता, जशें की धांवता, धांवतले, धांवले आदी। बस हो धातू जाल्यार बसप ही क्रिया। बसता हें क्रियापद म्हूण वापरता। तशेंच वेगवेगळ्या वाक्यांनी वापरतना बसता, बसलो, बसतालो आदी वापरता। चर हो धातू जाल्यार चरप ही क्रिया। जाल्यार चरता हें क्रियापद। वेगवेगळ्या वाक्यांनी वापरतना चरतलो, चरतालो आदी ही क्रियापदां वापरतात। उड हो धातू जाल्यार उडप ही क्रिया। उडटा हें क्रियापद म्हूण वापरता। तशेंच वेगवेगळ्या वाक्यांनी वापरतना उडटा, उडटलो, उडटालो आदी क्रियापदां वापरतात। तर आमी आतां क्रियापद कशे तरेन घडटा तें पळयलें। मुखार पळोवया। एक आसलो मोर। आसलो हें क्रियापद। बसला मरे तो माकड। बसला हें क्रियापद। म्हाका दितलें तूं चॉकलेट। दितलें हें क्रियापद। एक आसलो मोर। आसलो हें क्रियापद वाक्याच्या मदीं आयलां। बसला हें क्रियापद वाक्याच्या सुरवेक आयलां। दितलें हें क्रियापद वाक्याच्या मदीं आयलां। क्रियापदां चडशीं वाक्याच्या शेवटाक येतात, पूण सदांच तशें जाता अशें ना। तीं वाक्यांत खंयूय येतात। आतां मुखार पळोवया। नेहा सायकली वयल्यान पडलें म्हूण ताजी भयण खूब भियेली। पडलें आनी भियेली ही दोन क्रियापदां एकाच वाक्यांत आयिल्लीं दिसतात। ल्हान भुरगो झाडांक उदक घालता तें बापूय पळयता। घालता आनी पळयता ही दोन क्रियापदां एकाच वाक्यांत आयल्यात। पडलें, भियेली, घालता, पळयता
वाक्यात एक वा एका परस अधिक क्रियापदां आसूं येतात. आता आमी फुडली वाक्या पळोवया. ही मांडवी न्हंय. कोंकणी म्हजी आवयभास. म्हजो गांव रायगड. ही मांडवी न्हंय. कोंकणी म्हजी आवयभास. म्हजो गांव रायगड. वाक्यांत क्रियापदां दिसनात पूण ती लिपिल्ली आसतात. देखीक ही मांडवी न्हंय आसा. कोंकणी म्हजी आवयभास आसा. म्हजो गांव रायगड आसा. आसा हें क्रियापद लिपिल्लें आसा. आता आमी क्रियापदाच्या प्रकारा कडेन वळुया. त्या संदर्भान कांय देखी पळोवयात. रॉनी बॉल घेवन खेळटा. खेळटा हें क्रियापद. मुस्कान झाडां शिंपता. शिंपता हें क्रियापद. एना काळींग खाता. खाता हें क्रियापद. माकड उदक पिता. पिता हें क्रियापद. रॉनी कितें घेवन खेळटा. कितें असो प्रश्न केल्या उपरांत तो बॉल घेवन खेळटा म्हूण आमकां समजता. मुस्कान कितें शिंपता तर तें झाडां शिंपता. एना कितें खाता तें काळींग खाता. माकड कितें पिता तो उदक पिता. रॉनी, मुस्कान, एना, माकड हे जाले कर्ते. वयल्या वाक्यांतलीं क्रियापदां आपलो अर्थ पुराय करूंक बॉल, झाडां, काळींग, उदक ह्या कर्माचो आदार घेतात. व्याख्या पळोवया. ज्या क्रियापदाक कर्म आसता ताका व्याकरणांत सकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. सकर्मक क्रिया कर्माच्या आदारा बगर पुराय जायना. जी क्रियापदां आपलो अर्थ पुराय करूंक कर्माचो आदार घेतात तांकां सकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. आता आमी क्रियापदाचो पयलो प्रकार पळयलो तो म्हळ्यार सकर्मक क्रियापद. आता फुडलो प्रकार पळोवया आनी त्या संदर्भान कांय देखी घेवया. भुरगो रडटा. रडटा हें क्रियापद. रौनक हांसता. हांसता हें क्रियापद. सवणें उठ्ठा. उठ्ठा हें क्रियापद. रुपेश चलता. चलता हें क्रियापद. भुरगो, रौनक, सवणें, रुपेश हे जाले कर्ते पूण ह्या वाक्यांनी कर्म ना. क्रियेक कितें असो प्रश्न विचारल्यार आमकां जाप मेळना. ह्या वाक्यांनी रडटा, हांसता, उठ्ठा, चलता ही क्रियापदां पूण रडपाची, हांसपाची, उडपाची, चलपाची करणी कोणाचेरूच जावंक ना. ह्या वाक्यांनी कर्म ना. क्रिया कर्माच्या आदारा बगर पुराय जाल्यात. व्याख्या पळोवया. ज्या क्रियापदाक कर्म आसना तांकां व्याकरणांत अकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. जी क्रियापदां कर्माचो आदार घेनासतना आपलो अर्थ पुराय करतात तांकां अकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. क्रियापदाचो दुसरो प्रकार आमी पळयलो तो म्हळ्यार अकर्मक क्रियापद. क्रियापदाचे दोन प्रकार पळयले ते म्हळ्यार सकर्मक क्रियापद आनी अकर्मक क्रियापद. क्रियापद आनी ताचे प्रकार तुमकां बरे तरेन समजले आसतले अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं.